पर्रीकराच्या कॅबिनेटान आशिल्लो दिलीप पर्वळेकर, सो आयज तो एक चार्ज करता आतांचे सरकार. ना ना ते तांणी कितें तुमी तांकां विचारचें पडटलें. हांवें सुद्दां जो घटना जाल्या दुखद घटना ताचेर हांवें क्लियरली मिडियाच्या माध्यमांतल्यान लोकां फुडें म्हजे विचार दवरल्या. गूड गव्हर्नन्स आनी हाचेर गव्हर्नन्सान कॉन्फिडन्स हाडपाची गरज आसा. सो म्हजे कडेन चीफ मिनिस्टरा कडेन तीच रिक्वेस्ट आसा की तांणी फुडें स्टेप्स अशे घेवचे तातूंत लोकांचे कॉन्फिडन्स इन गव्हर्नन्स इन लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन वाडटलो. रिक्वायर्ड एस्पेशली गोवा ट्युरिस्ट स्टेट जे लोक हे जाले ते आमचे गेस्ट आशिल्ले आनी ते आतां फक्त गोंयच्यो बऱ्यो मेमरीज न घेता दे हॅव गॉन बॅक वीथ देयर फॅमिली मेंबर्स मिसींग. ती भावना जोशी आशिल्ली पळय ताची कितल्यो 2 का 3 भयणी हे जाल्या. घोव गेलो तिचो, ते भयणीक 2 भुरगीं आसा, तिका स्वता 2 भुरगीं आसा. अर्णबाच्या शोचेर हांव पळयता मागीर आंग शिरशिल्लें आयकून मागीर ती फुडें कशी वतली. सो दीस इज व्हेरी सिरियस थिंग. सिंपथी कंडोलन्सीस सगळे दिता दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट, बट तिका जस्टीस दिवप ही इज मच मोर इम्पॉर्टंट. आनी ताचे खातीर फुडलें जें एक्शन गव्हर्मेंट घेतलें हॅज टू इनक्रीज द कॉन्फिडन्स ऑफ द गव्हर्नन्स आनी गव्हर्नन्स लोकांचो. तो खंय तरी म्हाका लॅकिंग दिसता. मनोहरभाईची लेगसी फुडें वचना कशी दिसता तुका? ना हांव तें अशें कॉन्ट्रोवर्शियल करूंक जाय म्हणून आज तरी उलयना. पण हांव सांगता की लोकांनी कॉन्फिडन्स गव्हर्मेंटाचेर आनी गव्हर्नन्सान हाडपा खातीर स्टेप्स घेवंक जाय ही म्हजे कडेन चीफ मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट आसा. हांवें एक काल सजेशन दिलां की जे लुथरा ब्रदर्साचेर चार्जीस लागतले पळय तितलेच किंवा ताच्याहून कडक चार्जीस ते गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स कोण इनवॉल्ड आसा पळय तांचेर लावचे. बिकॉज दे आर मोर कल्पेबल. तो तरी बिझनेसमॅन, ग्रेडी बिझनेसमॅन, तांकां पनिशमेंट जावंकूच जाय. पण जे पॉवर पोजिशनाचेर आसा, पोजिशन ऑफ पॉवराचेर तांचेर आनी कडक चार्जीस लावपाक जाय. अशे जर स्टेप्स घेतले जाल्यार आपोआप लोकांचो विश्वास येवपाक लागतलो. ना सगळे आसा न्ही रे, ते थंयच्यानूच हे मेळटा न्ही. पण लिगली कितें प्रूव करतलो जाय त्या ऑफिसरान जाणें सायन मारल्या कळ्ळें न्ही, ताचेर ते चार्जीस लागूंकूच जाय. बाकीचे प्रूव करपाक शेवटी क्रिमिनल चार्जीस आसल्यार ते प्रूव करपाक घेवंक जाय न्ही. ते कितले जातले पण कॉन्फिडन्स एक हाडपाक आनी फुडले ते ऑफिसर्स नेक्स्ट टायम पॉलिटिशन्साक ना म्हणपाक शकूंक जाय. इतलो भंय आसूंक जाय की तांणी म्हणूंक जाय ना दीस इज इलिगल, वी आर नॉट डुईंग दीस. कळ्ळें, आमी फाल्यां फोंडान पडटले. तो भंयूच उरूंक ना. ते माय फादर वॉज देर, दॅट फियर वॉज देर. कळ्ळें न्ही. अशें न्हय की तेन्ना ऑफिसर कितें करप्ट नाशिल्ले अशें ना. खूब जाण करप्शनाकूच गव्हर्मेंटान येयल्ले आसता. पण तांकां एक भंय आसतालो. सो सायन मारतना 10 वेळा विचार करताले. तो विचार हाडपाक तांकां जाणी सायन मारल्या पळय ह्या सगळ्या विदावट NOC दिल्या, फायर NOC आनी कितें एक्सायज लायसन्स दिला, तांकां यू कॅन टेक देम टू द हे वीथ द सेम चार्जीस. तांचे सायन आसा न्ही थंय. बाकीच्यांचे ते आसा पळय नेक्सस, हे व्हडले सगळे पॉलिटिशन आसा म्हणूनच जाला न्ही. पण लिगली स्पिकींग जाणी सायन मारल्या पळय तांकां तरी सारके चार्जीस लाया स्ट्रिक्टेस्ट. म्हणजे फुडें जो ऑफिसर आसा पळय तो नेक्स्ट टायम पॉलिटिशनाक सांगतलो ना दीस इज इलिगल, वी आर नॉट गोईंग टू क्रॉस द लायन. सो दॅट तो भंय हाडपाचो हे जाय आनी तातूंत लोकांचो कॉन्फिडन्स येतलो. थँक्यू. Political party had an allegation that top leaders of BJP are involved in taking hafta from the. ना ते तांचे कडल्यान हांव कितें उलयलां म्हणटा म्हाका प्रुफा शिवाय कित्याक उलयता हांव ते कोण ते दॅट गव्हर्मेंटान कॉन्फिडन्स आसपाक एक्चुअल ते सगळे भायर येवंक जाय. पण हांव म्हणटा जाणी सायन मारल्या पळय ऑफिसर तांकां पयलीं अशें पनीश करा की फुडल्या खेपे पॉलिटिशनाक गव्हर्मेंट ऑफिसर इल्लिगल करपाक लायल्यार ना हें शक्य ना अशें सांगपाचें ताका करेज आसतलें. और ताका भंयान तरी तो सांगतलो ना सर आपूण हें करूं शकना, तूं सांगता तें इज इल्लिगल. इतले तरी डेटरन्स हाडले न्हय लोकांचो कॉन्फिडन्स वाडटलो. थँक्यू. आज मुद्दाम हांव चड पॉलिटिक्स उलयना पण हो विशय सारको हे आसा गंभीर म्हणून उलयता. थँक्यू सो मच.